म्हादेचो प्रश्न सुटावो करूंक म्हादे प्रवाह समिती नेमल्या। आज समितीची तिसरी बसका जाली। अजेंडाचेर गोंयचे मागणे प्रमाण कळसा नाला प्रकल्पाचे जॉयंट इन्स्पेक्शन आशिल्ले, पूण प्रवाह समिती गोंयच्या विरुद्ध दिशेनच कळसा नाल्याच्या एकठांय पळोवणे विशीं खंय केंद्र सरकारा कडेन कायदेशीर सल्लो घेवचो म्हूण समितीन बसकेत थारायला। मजगती समितीत गोंयचे प्रतिनिधित्व करपी WRDचो सचिव खंय गैरहजर आशिल्लो। गोंयच्या म्हादय सेलाचो खंय एकटोच वांगडी वांटेकार। गोंया खातीर दुर्दैवाची गजाल म्हूण पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट राजेंद्र केरकार उलयलो। केंद्र सरकारान जे प्रवाह प्राधिकरण नियुक्त केल्लेले आसा, ह्या प्रवाह प्राधिकरणाच्या नियुक्ती उपरांत गोंयचे जे जलसंसाधन खात्याचे सचिव असले सुभाष चंद्रा, ते गोंयचो प्रतिनिधी म्हणून ह्या प्रवाह प्राधिकरणाचेर प्रतिनिधित्व करताले, पूण हालींच त्यांची बदली जी आसा त्यांची सेवानिवृत्ती जाली आणि सेवानिवृत्ती उपरांत दुसरो IAS ऑफिसर जो आसा हो सरकारान गोवा सचिव म्हणून नियुक्त केल्लेले आसा जलसंसाधन खात्याचो। आणि हे नवीन जे सचिव आसा ते सरप्रीत सिंग गिल जे आसा हे नियुक्त जाल्लेले आसा। पूण कशें आसता, जेन्ना एखादो नवीन IAS ऑफिसर ही जबाबदारी घेता आणि गोंयचे प्रवाह प्राधिकरणाचे प्रतिनिधित्व करता, तेन्ना गोंय सरकारची ती नैतीक जबाबदारी असता की त्यांच्यानी ह्या अधिकाऱ्याक ह्या विशयाचे गांभीर्य जे आसा हे समजतले, त्याच्या खातीर माहिती दिवपाक जाय। पूण म्हाका दिसता ही माहिती जी आसा ती ताका दिवंक ना। WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार म्हणटा गोंयच्या वाटेच्यान 3 अधिकारी खंय बसकेत वांटेकार जाल्ले। एक म्हटल्यार गिल हो जरी WRDचो सेक्रेटरी जरी आसलो, तो इन केस ऑफ एमर्जन्सी थंय लिंक ऑफिसर आसता। आणि सुदैवान आमचो लिंक ऑफिसर जो आसा पळय न्ही, तो संजीत रॉड्रिक्स, जो एक गोंयकार जावन आसा, जाका ह्या विशया संबंधी माहिती आसा। तर संजीत रॉड्रिक्सान ही मिटींग अटेंड केल्ली आसा। ताजे बरोबर आमचो चीफ इंजिनियर श्री बदामी आसा आणि बरोबर मागीर आमचो एडिशनल चीफ इंजिनियर अंकुश आसा। प्रवाह कमिटीचो चेअरमॅन जो आसा पळय, तो म्हाजी माहिती प्रमाणे तो सेंट्रल कमिशन वॉटर कमिशन जे आसा तांकां बरयतलो की अशें अशें जॉयंट इन्स्पेक्शन आमकां करपा संबंधी सुचोवणी गोंयच्या वतीन कर्नाटका ताका विरोध करतात, तर कितें करपाचें काय म्हणून। तर लिगल ओपिनियन तशें मेळ्ळें, मुखार एक सादारणशे म्हयने भितर लिगल ओपिनियन मेळटलें। ते लिगल ओपिनियन मेळ्ळें की आमकां ताजेर मागीर परत प्रवाह कमिटीन ताजें एक्शन घेवचें पडटलें, डिसिजन घेवचें पडटलें कितें म्हणून। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी।